म्हाका बोंडोआ लेक जी आमची सांताक्रुजान आहा ही 100 years ओल्ड आनी मॅन बिल्ड ही त्या टायमार आमचे आदल्या लोकांनी आमचे एन्सेस्टर्स जे आहले ही तेणी स्वता आपल्या हातींनी आनी गाड्यांनी हे अदन वॉल ही बांदलेली आहा. 2009 एक वॉटर रिसोर्साचो एक रिपोर्ट आसलो की थिंगासर सिपेज आहा ह्या बांदाक आनी तो बांद केन्नाय मोडोंक शकता आनी आमचे जे लोक कालाफुच्चे हे सरावंडींग एरिया पळय ते लेकीचे रावता तेंचे लायफ डेंजरान आहा. आतां तेन्ना सावन हे आजुनी तिका काम जावंक ना आनीक हे तर तशेंच साणीत जाल्यार आमचे 100 आनी लोक मरतले. जवळ 3.5 कोटीचें काम टेंडर केल्लें, कॉन्ट्रॅक्टाक दिलें सुद्दां. पण जेन्ना काम सुरू करपाक जालें त्या वेळार मागीर वन लेडी बाय नेम हिराबाई कवळेकर से एप्रोच कोर्ट, कारण तिजे कडेन थंय सादारणशे 550 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा एज अ टेनंट म्हणून, आनी तिणें थंय क्लेम अशें केलें की आपल्याक टेनंट जाल्ले कारण आपल्याक तें शेत रोवपाक जाय अशें. आनी कोर्टान मागीर आमकां स्टे दिली, म्हणजे आमच्या कामाचेर स्टे दिली. पब्लीक लिटिगेशन PIL हॅज बीन फायल्ड and based on that PIL report has been submitted to the High Court District Court, and District Court has to give decision. 500 स्क्वेअर मिटराक जागोन आख्ख्या लोकांक कशें सतावपाचें ना. गव्हर्मेंटाच्यान जाय जाल्यार कितेंय करूंक जाता. Because I don't understand his concern, and that's why I say आमी तयार आसात ते बांदून घेवपाक. आतां इतलें जातलें की इन द लास्ट 2 वर्सां कोविडाक लागून कोर्टांतल्यान एक्सपेडायट जालें ना. आमी 4 दीस पयलीं इंस्ट्रक्शन दिल्लें आसा आमच्या ऑफिसराक की मॅटर जे आसा पळय न्ही, जो आमचो कोण कोर्टा एपेर जाता ताका याद करात आनी लेट हिम इंटरवेन इन द कोर्ट आस्किंग फॉर वॉट आय शूड से एक्सपेडायटिंग द मॅटर इन द कोर्ट. लक्षांत येता थंय शेनवार दीस दनपारच्या वेळाचेर हांव येता. आय विल कम विथ माय ऑफिसर्स. ओके, बट आय वॉन्ट एश्युरन्स दॅट दीस विल येवन पळोवन करया मरे. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.